Bapace ani Putace ani Povitratmiace navi. Amen. Survis portum ce soveaso. Tum ce soveaso. मोगाल इश्टानो, मुनीस स्वयंबानूच दुसऱ्यांच्या संबोधान जियोवपी. संबोधान जियोतल्या जाल्यार संवाद गरजेचो. जेन्ना संवाद बरे तरेन जायना तेन्ना गैरसमज जावन संबोध बिगडोंक शकतात. संवाद घडोवंक गरजेचें म्हळ्यार आयकप आनी दुसऱ्यांची परिस्थिती पळोवन आपले विचार व्यक्त करप. एक फोल आपल्या रुखाची अस्मिताय दाखोवन करता. तशेंच मनशाचे विचार ताचे व्यक्तित्व दुसऱ्या मुखार दाखोवन जाता. तर ह्या आयच्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना मायेन केलें तें तशें समजता थंय फळां बरीत संवाद करूंक आमकां कृपा मागुया. आतांच आयकल्ली कल्पना आमकां उगडास करतात की आयचो विशय आमकां संवाद म्हटल्यार डायलॉग ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तले. आयचो तिसरो दीस त्रिदूम आमी समारंभ आसतना आंकवार मारयेक फुडें घालून ह्या वेस्परांत आमी भोक्तीपणीन आतां आमी वांटो घेतले. पेज 384 पवित्र सभेचे मागणे ह्या पुस्तकाचेर पेज 384. आमी पयलीं प्रतुगान गायतले आनी त्या उपरांत स्तोत्रां पयलीं उजवे बाजून आनी मागीर दुसरो वेर्स आसा तो दावे बाजून आमी सगळ्यांनी ती म्हणची. तुझे आनी बायले मोदे आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मोदे हांव दुस्मान काय घालतलो. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करात. आता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचे नाव वचीत जावं. उदेंती तान अस्तम ते पर्यंत
सर्वेस्पराचे नाव चिंता. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंचतावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. इंदुलीतलो उबाता, दुर्बळांक शेणांतलो वयर काडटा. खोरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरशेच्या कोरा मदें ताका बसयता. वासरे बायलेक भुरग्या बाळांची आबोय करून आपल्या घरान दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. तुझे आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. तारुणाच्या अंगोस्त्रांनी सर्वेस्परान म्हाका न्हेसयली. प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान ताणे म्हाका गुटलायली. जेरुसलेम, सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या दरवट्यांचे आडंबे ताणे गोट केल्यात. आनी तुजे भितर रावतल्या तुझ्या भुरग्यांक सदैव केल्यान. तुझ्या शिमा भितर ताणेन तुका दिल्या संस्कार आनी पुश्टगोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठवयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. दोव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो पावस घालता. चूर केल्ल्या उंड्या भाशेन तो हिमा पावस पिवडायता. ताच्या खिव्यान उदकां जातात बरोफ. पूण ताच्या एका सुत्राक बरोफ येता तेवून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो व्हांवतात जोरी. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. महिमा बापाक आनी पुताक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. तारुणाच्या अंगोस्त्रांनी सर्वेस्परान म्हाका न्हेसयली. प्रमाणीकपणाचे शेल्यान ताणे म्हाका गुटलायली. गायन घेऊया E4 पेज नंबर 78. E4. देवा Alleluia. Deva dinvasuya. Deva kargandivuya. Deva dinvasuya. Moima tuka, tuka. Ekać korya deva. Orpuni be argadita. Tuži mogar porza. Deva kargadivuja. Deva dinvasuja. Deva kargadivuja.
हय तुस्ती सांबाळटाय रोचनामध्ये आमकां रोचल्यार तुजी करूंक सेवा देवा कारगा दिवया देवा दिन वासुया देवा कारगा दिवया देवा दिन वासुया आमचे जिवीत जावं दी एक गीत आभार मानूंक तुझे करूंक प्रीती सासनाक लेगीत ओत्रेके काळजाचे देवा कारगा दिवया देवा दिन वासुया देवा कारगा दिवया देवा दिन वासुया सांटी भुरगीं गिरेस्त दुबळी सोगलीं चाकरां तुजी एका ताळ्यांत वाखाणटेली सासनाक नवलां तुजी देवा कारगा दिवया देवा दिन वासुया देवा कारगा दिवया देवा दिन वासुया नोमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे सोवे आसा Querido Bashania Misan, Kofraricha, Baba Boina Pasota mi Makta. Prarthuyang Sor Podvedar Devamcha Mogal Bapa, Amcha Adarak Yon Tujem Bol Dakoi. Ani Amcha Patkantli, Adaun Dololinti, Tuja Mogachindeni, Amka Vegi Medoshinkor. Ja mi maktał amcia sowian tudzia puta Jezu Chrysta urwin to chorodeł, tudzie sowiani powitrat meczek poran żyjeta ni razwód solejta. Sasna cza sasna. Amen. भागीवंत पावलून रोमकारांक पुरयलोले चिटीवेले वाचप बावा भयणीनो तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावं दी वायटाचो दुयेस दवरून बरें तें करात बावा भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करात आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात सुडसुडायेन बेसारमाय नासतना ओतम्याचे उर्बेन सोम्याची सेवा करात बोरवोसो दवरून कुशाल जायात कोश्टां दोगदांनी तीर रावात तांबो नासतना मागणें करात देवाचे पोरजे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात तुमकां दुमालो दितोल्यांचेर आशिर्वाद घालात होय आशिर्वाद नोय शिराप कुशाल आसतोल्यां बरोबर कुशाल जायात दुखेस्त आसतोल्यां बरोबर दुखेस्त जायात तुमचे मोदें एक चिताचीं जायात उंच तोकलेचीं जावं नाकात पूण गोरीब धाकट्या
लोकां बरोबर कोरे इश्टागोतीन चलात. देवाचें उतर हें. देवाचें बरें उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. सगलीं म्हणुया. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. सोर्वेस्पोर एकदम कास्त लायता आनी एकदम बोक्षिता. तो मनशांक कोळ नरकांत घालता आनी तांचो सामको भस्म जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वांटोव ना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. राष्ट्रा मोदें ताणें तुमकां शिपटायलीं, पूण थंयसरूच ताणें तुमकां आपली वडवीक दाखयली. सगल्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात. तो आमचो दोनी, आमचो देव. तोच आमचो बापूय. तोच देव सासना सासना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जोर सगल्या काळजान आनी सगल्या मनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी, तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपलें मुखामोल आनीक लिपोवचो ना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. पयले कितल्या बोलेपणान तो तुका वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठूय. नीत करतल्या सोर्वेस्पराचें नांव वयर काड. काळजाच्या राजाची वाखाणणी कर. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसांत ताची वाखाणणी करून गायतां. पातक केलोल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी वर्तेपण परगोट करता. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकलुटीचो देव आनी सोगले बुजवणेचो देव. Hallelujah, 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 Sorvespor तुमचे सोवे असो. Matewa pormone Jesu Chrystaचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गराज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कशी करता तोच स्वर्गराज्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे परमणेन चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे परमणेन चलना तो आपलें घर रेवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
आयचो विशय नव्यान आमकां उगडास करुया. आनी आयचो विशय आदारलेलो आसा संवाद म्हटल्यार डायलॉग. हाचो उल्लेख आमकां सुरवातेच्याच उतरांनी आमकां केल्लो. आनी होच नियाळ कोत्ताना म्हाका उगडास जालो म्हज्या इस्कॉलांतले टिचरीचो. 2 टिचरी आनी दोनूय टिचरींचो धाकटुलोसो एक्सपिरियन्स जो आमकां आसतलो आमच्या भुरग्यापणान आमी इस्कॉल शिकल्या तेन्ना आमच्या भुरग्यांक उगडास येतलो आमच्या टिचरींचो. एक टिचर इस्कॉलान येता, आपलो बूक घेता, सगळें फारा 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 करून आख्खें वाचीत रावता वयर सावन सकल. जालें शिकोवन. स्टुडंट्स, टुडेज लेसन इज ओवर, सी यू टुमॉरो. बूक धापता आनी वयता. दुसरी टिचर, दुसरो एग्जाम्पल, ती येता, आपुणूय वाचता इल्लेशें, भुरग्यांकूय थोडें थोडें वाचूंक दिता. वाचल्या उपरांत ताचेर नियाळ सोजमीकाय दिता. कितें डिफिकल्टी आहा जाल्यार तांकां विचारता. कितेंय जोड उतरां आहात ती आनीक एक्सप्लेन करून सांगता. भुरग्यांक परतून विचार कोत्ता आनी तांकां सोजमोला वो ना तें पळयता. तांकां टेस्ट घालता, रिविजन कोत्ता, मेमरायज करपाक हेल्प कोत्ता, होमवर्क दिता. परतून सारको करून हाडला वो ना तो तपासता. भार घेता, एकाच उतरान भार घेता. असल्या टिचरींचो उगडास आमकां चड आसतलो वो ते पयले टिचरीचो उगडास आमकां चड आसतलो. म्हाका दोनूय टिचरींचो उगडास आहा. दोनूय एक्स्ट्रीम. एक टिचर तुका वाचता, जालें शिकून, आय टॉट देम एवरीथींग म्हणून सांगता मागीर दुसऱ्या इस्कॉलांतल्या टिचरींक, आय टॉट देम एवरीथींग, दे आर नॉट स्टडींग. ती शिकोनान, हांवें तांकां सगळें शिकयलां. आनी दुसरी आहा ती शिकयल्यार पासून म्हणटा आनीकूय थोडी मातशी वीक भुरगीं आहात तांकां आनीक मातशें शिकोवंक जाय. डिफरन्स कितें आहा दोगांय भितर? एकल्याचो मोनोलॉग म्हणूं येता आमी, म्हणजे आपुणूच वाचता आनी जालें शिकून. आमी केन्नाय स्टेजीचेर वा पळयता आसतलीं मोनोलॉग, आमची भुरगीं मोनोलॉग करतात इस्कॉलान स्टेजीचेर. एक्स्ट्रा को करिक्युलर एक्टिविटीज आहात तेन्ना. आनी मोनोलॉग म्हटल्यार कितें? एकलोच मनीस एक्टींग करता आनी आख्खोच तियात्र एकलोच करता. तोच उलयता, तोच जबाब दिता, तोच सगळें आपुणूच करता आनी मागीर वयता. ताका आमी म्हणटा मोनोलॉग. डायलॉग म्हटल्यार कितें? तो एकल्या कोणें जायना, ताका दुसऱ्या मनशाची गरज जायत, एटलिस्ट 2 जाण तरी मनशाची गरज आसाच भितर. त्या पासून डायलॉग म्हणटात तो संवाद म्हटल्यार डायलॉग. कोंकणीन ताका उतर डायलॉग, संवाद. म्हाकोच्या बाबा भयणीनो, दुसरे टिचरीचो स्वभाव म्हटल्यार कितें? सगळ्यांक कडेन विचार जाबाब करून तांचे डिफिकल्टीज पळयल्यार सगळें करून तांकां शिकल्यान वनान तो थाव घेवप. म्हणटात मनीस एक जुवो न्हय. मॅन इज नॉट एन आयलंड. मनीस एक जुवो न्हय. आमकां लागींच एक जुवो आसा, जासिंत आयलंड. म्हण तो पासून लोक भायर भितर सरपाक ताका एक ब्रिज आहा. ब्रिज नासलेली पासून जाल्यार बोट आसून ताका हांगांतल्यान ती वचपाक आसतलें आहलें. म्हणटकूच मनशान एकलोच रावपाक जायना, ताका दुसऱ्या मनशाची गरज पडटाच. आनी आयचो विशय आमकां सांगता तें हेंच संवाद म्हटल्यार डायलॉग म्हटल्यार कितें पळय तें. आनी डायलॉग करून आमचें सगळें कितें घडटा तें आयज आमी सोजमूंक गरज. डायलॉग करून आमचें मनें कितें घडटा? डायलॉग करून आमी दुसऱ्याक आयकता. आमकां देवान 2 कान दिल्यात आनी एकूच तोंड दिलां. पूण जायते फावटी आमचें तोंडान सुबेज वाजता तोंड आनी आमकां आयकूंक उणें, आमकां चड आयकोंक नाका. मामीन कितें सांगलें जाल्यार आमी तुजें सांग आनी तूंच आयक, तूं सांग आनी तूंच आयक, असलो आमचो केन्ना केन्ना एटिट्यूड आमच्या वडिलां सवय. केन्ना केन्ना ह्या कानान आयक आनी त्या कानान भायर उडय. डायलॉग म्हटल्यार आमी दुसऱ्याक पयले सुवातेर आयकता. एटलिस्ट वी लिसन टू देम. आमी कसलोय तरी जिवितान प्रोग्रेस करतले
ग्रो जातलें वाडटलें जाल्यार आमकां डायलॉग म्हणटात तो सगळ्यांक आसूंकूच जाय, नाल्यार आमची वाड जायना. त्या पासून तुजेच भितर आसलेले प्लस पॉयंट्स मायनस पॉयंट्स, दुसऱ्या भितर आसलेले प्लस पॉयंट्स मायनस पॉयंट्स ते तूं ओळखूंक पावता. हे म्हणटकूच पयले सुवातेर डायलॉगा वरवीं आमी दुसऱ्याक आयकता, वी लिसन टू द अदर पर्सन. दुसरें आमी म्हणटा वी अंडरस्टँड द अदर पर्सन, ताका सोजमोता. ताचे भितर गोडेक जायते गूण आसा, तो गोडेक नानूय जायत. तुजे भितर जायते आहात, तुजे भितर सगळेच नान जायत. दुसऱ्याक आमी सोजमोता, ताचें बरें तशेंच ताचें वायट. तिसरे सुवातेर वी कंट्रिब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द पर्सन. त्या मनशाची वाड जाता, तो मनीस वाडटा आनी तूंय ताचे बरोबर वाडटाय. एकाच उतरान वी बिल्ड कम्युनिटी थ्रू डायलॉग. वी बिल्ड कम्युनिटी थ्रू डायलॉग. मोगोच्या बाबा भयणीनो, ह्या तेंपार आमकां कोणाचें आयकूंक नाका आनी आमकां कोणाची उलोवंकूय नाका. असले दीस येयल्यात, वेरी सॅड. आमकां कोणाचें आयकोंकूय नाका आनी कोणाचें उलोवंकूय नाका. आमी आमचेच भोंवतणी दुर्गा मारून घातल्यान आनी वी आर सेल्फ सॅटिस्फायड, सेल्फ कंटेंट. आमी हांव तीच बरी, हांव टच मी नॉट, म्हाका कोणाचें आयकोंकूय नाका. आनी त्या पासत इस्कॉलान पासून भुरग्यांक पनिशमेंट करिनात. कोत्तात गो तुमकां टिचर पनिशमेंट दिता? ना हूंय दिता, बेश्टें बारीक दिता आसतली, पूण आदीं भुरग्यांक मातसो मार फार पडटालो, तो आतां तितलो पडना इस्कॉलान. कित्याक भुरग्यां वद्दांतल्यान रुल्स जायते तांकां सपोर्ट करतात. मोगोच्या बाबा भयणीनो, वॉट एवर इट इज, आमच्या जिवितान डायलॉग सदांच आसूंक जाय. पवित्र पुस्तकान नदर मारुया, आमकां डायलॉग खूंय मेवता. पयल्याच पानांनी आमी पवित्र पुस्तकाच्या उक्तो केल्यार आमकां मेवता. इन द बूक ऑफ एक्झॉडस, सुटकेच्या पुस्तकान चॅप्टर 3 वर्स 11 आमकां मेवता देवा आनी मोइजेसा मदेकांत डायलॉग. देव मोइजेसाक आपयता सिनाय दोंगरार आनी ताका जायतें सांगता. हांवें पोरजेक कितें सांगूंक जाय तें हांव तुका सांगता, तूं वचोन तांकां सांग. हांव तुका कितें सांगता आनी शिकयता तें वचोन तूं तांकां सांग, पोरजेक सांग. आनी तेन्ना मोइजेस ताका म्हणटा, तूं कोण? हांव तुवें कोण म्हणून सांगूंक तांकां? कोणेन म्हाका सांगलां म्हणून सांगूंक? आनी ती सुबेज केन्नाय आमी उतरां आयकल्या नासतलीं ती. आय एम हू आय एम. देव आपणाकूच सांगता डिस्क्रायब करून, हांव कोण तो, आय एम हू आय एम. हें म्हजें नांव, हांव तो. आनी देवाचीच आयडेंटिटी देव मोइजेसाक सांगल्या उपरांत मोइजेस मागीर वचोन देवाचो संदेश पोरजेक दिता. म्हणटकूच आमी म्हणूं येता, मोइजेस जाल्लो अ मिडिएटर बिटवीन गॉड एंड द इज्रायलाइट्स ऑर द पीपल. म्हणटकूच एक मध्यस्थी, एक मिडिएटर देवा मदें आनी मनशा मदें मोइजेस संदेश देवाचो पोरजेक सांगूंक. त्या उपरांत आमी जाणां मोइजेसाच्याच हातींतल्यान देव पोरजेक डेकालॉग, 10 मानामेंत, देवाचे समृद्धीचे 10 उपदेश फातरांचेर कातून ताच्या हातान दिता आनी ते व्हरोन तो पोरजेक दिता. 10 मानामेंत जे तेन्ना दिलोले आजुनूय आमच्या हातांत आसात, आमच्या काळजार आमी बरोवन दवरल्यात. ते देवाचे समृद्धीचे 10 उपदेश, द 10 कमांडमेंट्स, द डेकालॉग. मोगोच्या बाबा भयणीनो, देव आमकां एक कसलो तरी संदेश आमकां दिवंक सोदता मोइजेसा वरवीं आनी त्या उपरांत आपल्या खूद पुता जेजू वरवीं. फुडें आमी पळयता जेजूचो डायलॉग आमी पळयता बिटवीन जीजस एंड हीज फादर. जेत्सेमनीच्या मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ताना आमच्या पातका पासत रगो तूं मेलो हो मिस्तेर आमी म्हणटा जायते फावटी तेच कोत्ताना. आनी हांगासर आमकां कितें मेवता? डायलॉग बिटवीन जीजस एंड गॉड. तुका जाय जाल्यार ही काल्स तुवें म्हजी सोंसिली पेल्यान काडूं येता. जेजूची उतरां. म्हणटकूच जेजू पासून आपल्या बापाच्या संबंदान आसलो. उपरांत आमी पळयता जेजूचो डायलॉग बिटवीन मॅन, मनशां मदेकात.
सामारितान ही स्टोरी आमकां मेवता जॉन चॅप्टर 6 वर्स 4 to 42. हो डायलॉग आमकां मेवता. ही सामारितांची बायल येता बांयच्या कांठार आसता आनी जेजू तिका म्हणटा म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिवशी. हो प्रश्नूच घालतना ही बायल सगळीच थोटाक जाता. हो आनी कितें मागता. ओच देव हांव सामारियेकान कसो म्हूण तूं म्हजे लागीं उदक पिवंक मागताय. जाणा जावन आमचे मदें आनी तुमचे मदें जायते व्हडले खावटे आसा, गॅप आसा आनी हें करूंक जायना. तुका हांवें उदक दिवंक जायना. पूण जेजू ताका कितें म्हणूंक सोदतालो. देवाचें राज, सर्गींचें राज नॉट ओन्ली लिमिटेड फॉर द ज्यूज बट इट इज ऑल्सो फॉर द जेंटायल्स. आख्ख्या संवसाराक देवाचें राज फाकारूंक जाय, थोड्यांकूच न्हय. आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणी इनडायरेक्टली जेजू आमकां म्हणूंक सोदता तिचे वरवीं सामारितान ते वस्तोरे वरवीं की आमीच क्रिस्तांव कातोलीक आमकांच म्हणटा ती क्रिस्तांव आनी कातोलीक आमचेंच सर्गींचें राज, आमचोच देव, आमीच देवाचीं भुरगीं हें म्हणूंक सोदिना. पूण आमी सगळो संवसार आनी संवसारान आसलेलो सगळो लोक देवाचो. जो कोण देवाचेर बाबाड ताणें विस्वास दवरून जियेता, जो कोण जेजूचेर बाबाड ताणें विस्वास दवरून जियेता ताका सोडवण मेळटली. जो कोण ताका आपलो स्वामी आनी दोनी म्हूण मानून घेता ताका सोडवण मेळटली. म्हणटकूच आमी पळयता जेजूचो डायलॉग मनशां मदीं. मग अशें बाबा भयणीनो आतां आमचे मदेकात आमी पळोवंक जाय डायलॉग कितें पळयतो. आमचे मदें संवाद म्हटल्यार कितें. आमचे मदें संवाद म्हटल्यार कितें. आमचो संवाद म्हटल्यार पयले सुवातेर देवाच्या उतराचेर घोट आदारलो आसूंक गरज. आनी त्या पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता तुमचें घर तुमी खोडपार बांदूंक जाय, रेंवेर न्हय. आनी खोडप म्हटल्यार देवाचें उतर जेजू. जेजूचे बुनयादीचेर आमचें जिविताचें फावंडेशन आमी घालूंक गरज. आनी त्या पासत आमचें जिवीत अदीक करून दल्ललें वा आदारलेलें आसूंक जाय मागण्यांचेर. प्रेयर जशे परी जेजू जेत्सेमनी म्हळ्यार मागणें कोत्तालो, आपल्या बापाच्या संबंदान आसलो, तेच भाशेन ताचो संबंद आसलो मनशा सवें. आमचो संबंद कसलो आसा तो आमकांच विचार करुया. आमचो संबंद देवा मदेकात आनी आमचे मदेकात द वर्टिकल डायमेन्शन आसा वो ना. आमचें मिस जालें म्हणटकूच जालें काबार. आमचें पर्सनल प्रेयर आहा, आमचें पर्सनल रिडींग ऑफ द गॉस्पल ऑफ द स्क्रिप्चर आसा, बायबल आमी वाचूंक जाय, ताचेर नियाळ आमी पर्सनली करूंक जाय. आमच्या घरान तेसाचे मागणी आसूंक जाय. आमी कुमसार जावपाक जाय. आमच्या भुरग्यां बरोबर मागणी करूंक जाय जेवणाचेर वा जेवणा उपरांत वो न्हिदूंक वेता आसतना. ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान ह्या उपाया वरवीं देवा सरशी आमचो संबंद आमी बांदता. नाजाल्यार व्हडलेशें आमी कोत्ता तरी कितें. मागणें म्हटल्यार फकत आमकां मीस आनी काबार. म्हाका बाबा भयणीनो देवा थंय संबंद म्हणटात तो आमी सगळ्यांनी दिसपट्टी सांबाळूंक गरज. आमचो प्रोफेसर एकदां सेमिनारीन म्हाका म्हणटालो, म्हाका जायते पाटाची उतरां उगडास येतात. म्हणटालो वॉट इज प्रेयर, डिफायन प्रेयर इन युअर ओन वर्ड्स. आनी एकल्या भुरग्यान एक जबाब दिलो. कोणें म्हटलें प्रेयर इज अ डायलॉग बिटवीन अस एंड गॉड. आमचे मदन देवा मदेकात डायलॉग. आनी कोणें म्हटलें प्रेयर इज अ कम्युनिकेशन. आनी कोणें म्हटलें इट्स अ इंटरॅक्शन. पूण ताणें एक खेरीत जबाब दिलो तो बरो अजुनूय म्हाका उगडास येता. प्रेयर इज अ युनियन बिटवीन गॉड एंड अस. युनियन. युनियन म्हटल्यार डायलॉगा बरोस आनी दुसऱ्या कसल्याय उतरां बरोस वयर पावता तें उतर युनियन. आमचे मदें आनी देवा मदें एकवट तुटना पळय तसलो. त्या पासत मागण्या वरवीं आमचो संबंद देवा थंय आमी घोट सांबाळूंक गरज. आनी दुसरी बाजू म्हटल्यार आमचो डायलॉग विथ मॅन, मनशां मदें आमी सांबाळूंक गरज. आमचे सोर भोंवतणी कोण आसा, कोण जेयता, कितें कोत्ता, कितें करिना, कितें ताका गरज आसा
हो इल्लोसो आस्पाव आमकां आसूंक गरज. एक फावट म्हाका उगडास येता, एक घडलेली घडणी तुमकां सांगता. घडयेक तुमकां घडयेक सांगल्या जाय ती, पूण परतून सांगपाक जाता कित्याक आमकां उगडास करपाक आयच्या ह्या खेरीत नियाळाक एका बिल्डिंगान हूंय जायतीं क्रिस्ती भावा भयणां रावतालीं बिल्डिंगान. आनी एक दीस खंय सगल्यांक वास येवपाक लागलो. वास येता कोणागेर माजोर कुसलां, सुणो मेला, खंयच्यान कितें कोणाचें जेवणाचें वस्त पिड्यार जाल्या म्हणून सगळ्यां मदें एका डिस्कशन कितें तरी जालां. आनी सगल्या उपरांत कोणाक कांयच मेळना. कोणाचें सुणेंय मेळना आनी माजोरय मेळना. आनी कोणाचें कितें रांदलेलें आहा ताचोय कोणाचो कांय आवाज आयकूंक येना. आनी घडलें कितें, कुशीच्या एका फ्लॅटान जाणटी माय एकली रावताली, मेली. 3 दीस मेली आनी थंयसरूच कुसली. 3 दीस मरून कुसली. वास पडलो. मागीर पुलिसेक आपोवन कितें करून दार फोडून भितर पयल्यार तिचें चोगलें मोडें आसलेलें, वास मारतालो. अशें बाबा भयणी, आमचो नॅक्स्ट नेबर कोण तो घडयेक आमी जाणा, पूण तो कितें करता कितें करिना, आसा जितो मेला. आमी गोंयकार जावन घडयेक फाटीं पडत असल्याक गोंड्यांक. त्या पासत डायलॉग म्हटल्यार आमी एकामेकाची खबर घेवपाक जाय. आसा वो ना, कितें कोत्ता वो ना घरान, इल्लीशी एक जाप तरी कर, एक फोन तरी मार तुज्या घरान, तुजे सरभोंवतणी कोण आसा खबर घे. कित्याक इतलें तर तूं आमी पासून करिना जाल्यार आमी साणटेल्या, आमचें मनीसपणूच आमी विसरतले. कशें बाबा भयणी न्हू, आयच्या पयल्या वाचपांतली एकूच उगडास करता सोंपयता आसतना, तुमच्या दुस्मानांक पासून बरें करात, तांचे पासून मागात. ही आयच्या पयल्या वाचपांतलीं उतरां. आमचो पेलो घडयेक आमचो दुस्मानूय जायत, पूण केन्ना तुज्या दुस्मानाची वा पेल्याची तुका गरज पडटली ती तूं नोको जाणा, नोको. तुजो घडयेक तुजो इश्ट, तुजो गोरचो, तुजो कोण आनीक कोण मोगाचो तुका पावता म्हटल्यार ओगोच जायत. ठाट करून तुका कितेंय जायन तूं नाच जायत. म्हणटकूच त्या पासत तुजी रिलेशनशीप घडयेक सारकी ना जायत तुज्या सरभोंवतणी. पूण ती डायलॉग, तें कम्युनिकेशन मातशें तरी आसुनी, मातशें तरी आसुनी. आमी सगळीं चुकता. दुस्मानकायांची दुर्गा आमच्या सगळ्यांच्या घरा भोंवतणी आसाच, पूण मातशी तरी आमी ती सोंपोवंक आमी आमचे एफर्ट्स घालूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी खरीं मनशां, एकामेकाची बाबा भयणां हे नातें आमी ओळखूंक पावतले. आयज ह्या तिसऱ्या नोवेनान वेस्परान आमी वांटो घेता आसतना आंकवार मारीचे मजतीन आमकां इतलेंच मागुया, जशे परेन तिणेन एकवट सांबाळलो देवा थंय मागण्या वरवीं, जेजू वरवीं पेल्याक ती पावली एलिझाबेथीक, तेच भाशेन आमी आमचे सरभोंवतणी आसलेल्यांक आमी हुस्को दाखोवंक, तांकां पावोवंक, आनी त्याच बरोबर देवा सवें आमचो संबंद आमी सांबाळूंक. एनवायरमेंट आसा, नेचर आहा, ताचेय भोंवतणी आमचो हुस्को आमी दाखोवंक ह्या तिसऱ्या नोवेनान वेस्परान आमकां देवाचो आदार मागुया. उबी रावया. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे लागीं संवोद करून तांचे प्रश्न आनी जिवितांतले कोश्ट आनी दूख समजून तांच्या आदाराक पावंक आनी तशेंच आपले पोरजेक ते बरे संवोदीचे नमुणे जावंक बापा आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची राजकीय फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या देश कारभारांनी आपले कायदे आनी निर्णय पोरचेचेर थापिना जावंक, पूण बऱ्या संवादाच्या उद्देशी सगल्यांक फायद्याक पडटा तसले उदरगतीचे निर्णय घेवन
तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बुध मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची आमच्या गोराब्यांनी आवय बापाय आनी भुरग्यां मोदें तशेंच घोव बायलां मोदें मोगाच्या संवादा उद्देशी एकामेकाची प्रश्न आनी गरज समजून घेवन आनी मोगाचे आनी देव शिगुणाचे कुटुंब तिगोडूंक तांकां खेरीत करपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमच्या शेजाऱ्या सांगाता वो दुसऱ्या धर्माच्या वांगड्या सांगाता जायते पावटी गैर समजाक लागून संबोड बिगडूंक शकता. तर बऱ्या संवादा उद्देशी गैर समज वाटोवन आनी केन्ना तोंटे उपरासल्यारूय बऱ्या संवादा उद्देशी शांती निर्माण करूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची आमचे फिरगोजे पासत आनी आमच्या कॉन्फरादे पासत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची ही मागणी तुझ्या हातान दोनी आमी घाल्यान आमचो संबंद आमी देसा देसा मदें सांबाळूंक सरकारान आमी मनशांनी पर्यावरण सांबाळूंक मनशाचें नातें आनी तुजे सगळे नातें आमी सांबाळूंक आमकां सगल्यांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. Widzicie poro, a końca taka jak woda i grozmata, mogal bapa,
मुझे बाबा बडिनोय म्हज्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसले जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी म्हणणे आमच्या नाके पोर शुभेच्छा देवा सर्वेस पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यान ती देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास होया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Utsorgi tuka soy soy. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. Utsorgi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंचे. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गुट पोर गोटुया. तुझ्या घुसारांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची खरीत भाशेन सोपून गेल्ल्या आमच्या सगल्या कॉन्फ्ररीच्या बाबा भयणांची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज बागेवन फ्रांसीस शावेर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Theo Gesù vorvi, Theo Gesù sagata, Theo Gesù dai, povitratmiancia ek poran, surpodvedar bapa, survondonani vojvotuka, sasna cha sasna. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयल्लें प्रार्थन धीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या नांव बोबयसा, तुझें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुझ्या सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Tuझे बघो,
Gesù una casa della ponti della vini Cadololo Lucacano Vigololo Turisano Cadololo Lucacano Vigololo Turisano Tuce Bogo Magna Civi Nabo Gesù Ani Podri Tuce Bogo Magna Civi Nabo Gesù Ani Podri सोरबोलिस्टान मोजे खातीर बालीं केलीं कर्तृत्वा देखून म्हाका सगल्यो पिणकां सुभागी म्हूण पाचारतल्यो Sod mosor Restorak vakanta Moja tarka deva sobe murgota Mosod mosor restorak vakanta Moja tarka deva sobe murgota Tane ranica vonice pishtani Soglo pinto maka bogi controlio Sorbolista maka kili oshapa Povitoshi sola oshi tashela Mosot mosor vespora vakanta Moja tarka deva sobe murgota Mosot nikonto yata yansode Niki biki nogo toyata koita Pablo bolista rukarun sobespo Kazan mona gordo toleam kavaita Mosot mosor vespora vakanta Moja tarka deva sobe murgota Uvidara sobrale shivita Radvika tomai mogar voi kata Pukelo rakais kurban renyari Resta salya kali morun mordita Mosot mosor Restorak vakanta Moja tarka deva sobe murgota Ugras torum angla doyar mongaso Israela kapля sakrak valgita Abrahama kanita chadu puta Dille utor visvashi dev samartha
sorvesporak vakanta, Moja tarka deva sobe murgota, Duma baba kani tuta Kanatmya, Adiyadamani Soda Sodaka, Uma Bapakani Puta Kanatmya, Adiyadani Soda Sodaka, Mozot Sorvesporak Vakanta, Moja Tarka Deva Sobe Murgota, Sorvesporak Vakanta, Moja Tarka Deva Sobe Murgota. सोरबोलिस्तान मोशे खातीर भारी केली महाकर्तृत्वा देखून म्हाका सगल्यो पिणकां सुभागी म्हूण पाचारतल्यो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. वो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रिथिवोन पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसात. भाव भयणीनो, आमची नोवेना आनी फेस्तां आमची आख्खी सिरीज फाल्यां काबार जाता. आयज आमची सगळीं नोवेना सोंपलीं. फाल्यां इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब. जाल्यार परबेची 2 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता आनी दुसरे मीस 8 वाजता. 8 वाजता मीस आसा तें परबेचें मीस. सगल्यांनी 8 वाजताच्या मिसाक येवपाक प्रयत्न करचे. फकत ज्या कोणाच्यान 8 वाजताच्या मिसाक येवपाक जायना तांचे पासत 6:30 वाजताचें मीस दवरलेलें आसा. पूण गेल्ले आमी फेस्ताक सगलीं बाराबर येयल्लीं सान फ्रांसीस शावेराच्या, ते भाशेन 8च्या मिसाक सगलीं बाराबर येवया. फेस्त जाल्या उपरांत आमकां धाकटेशें कॅन्टीनूय केल्लें आसतलें. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आमकां कॅन्टीनूय तयार करतली. आमी तातूंतय बरे भाशेन भाग घेवया आनी सगलीं उमेदीन ही परब मनोवया. आमचे खेरीत दिनवास फादर पिटर ब्रिटो सांक्वारीन तो आसा सान जुजे वाजाचे. आनीक सान जुजे वाजाची भक्ती वाडोवपाक जाय तो भार घेता. आमचे फिरगोजीन सान जुजे वाजाचे इश्ट फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज आसात. आनिकूय तुमकां ह्या सान जुजे वाजाची भक्ती चडोवपाक जायत्या जाणांनी मुखार सरचें. तर फादर पिटर ब्रिटो तुका आमी दिनवासता. तुज्या वावराचेर इतलो व्हडलो बरो वावर तूं करता. आमचे गोंयचे दियोसीस पासत तुका आमी दिनवासता आनी तुज्या वावराचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. बिरावया निमणो आशिर्वाद घेवं. फादर बॉलमॅक्साक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जायते ताणें सांगलें देखून म्हजे विशीं तोय जायतो वावर कोत्ता फिरगोजीन तुमचे आनी सोर भोंवतणी एनवायरमेंटा उद्देशी. देखून ताकाय दिनवासता ताच्या बऱ्या वावरा पासत आनी ताच्या पातकुराचेरूय फादर पिटराचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागतना तुमचेर सगल्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बापानी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळून घेवया. T20 पेज नंबर 212. T20. Dom și plecai, tuझ्या पायाशी पोरमोचायाचो सगळ्यांक पावयताय, सगळ्यांक पावयताय. सुरी बापाची
सायबीन तूं तूं लोक सांगारी मोगाला दारी आमची राणी तूं हे बापा घेतले विचित्र रंगाचे सुंदरचो मोतू स्वर्गा राजांतले पृथ्वेंतल्या लोरे उत्तमलें तूं जगाचे